आणि पोर्चुगीज संस्कृतायेचो एक वेगळोच आणि खाशेलो असो मिलाप ह्या गांवांत आमकां दिश्टी पडटा. सगळ्या लागीं मागता की तुम्ही उबे रावचे आणि ह्या गांवांत जावपी पयल्या फावटूच येद्या व्हडल्या सुवाळ्याच्या उक्तावणाचे साक्षीदार जावचे. आरोग्यं सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते गुरुर्ज्योति नमोस्तुते गुरुर्ज्योति नमोस्तुते. सगळ्या मानेस्तांक आमी फुलां दिवन येवकारया. सुरवेकायच्या कार्यावळीच्यो मुखेल सोयऱ्यो उषाताई नाडकर्णी हांचे स्वागत करतात अपर्णा रोहन हरमलकर. देव बरें करूं अपर्णाबाई. कुंदताईचे स्वागत करता नेहा नरेश पार्सेकर. रोहन बाबांची आई सौ शारदा रंगनाथ हरमलकर हांचे स्वागत करता मासिका अल्फोन्सो. अशें म्हणटात न्हय की शिवाजी येदो व्हडलो जालो ताका कारण आशिल्ली तांची आवय म्हळ्यार जिजामाता आनी तांणी बरे संस्कार करून देशभक्तीचे संस्कार केले, शक्तीचे जिद्दीचे प्रेरणेचे आनी आपल्या बांधवां खातीर झटपाचे संस्कार केले आनी म्हणूनच शिवाजी घडपाक पावलो. सरपंच साव मातियास मोहन वळवयकर हांचे स्वागत करता क्लेसी मुंतेरो. मारियो पिंटो हांचे स्वागत करतात साक्षी हरमलकर. महिमा देसाई यांचे स्वागत करतात स्मिता अजित मोरसकर. चंदन वरगावकरांचे स्वागत डेझी सेराव करतात. हांव हांगा उबो रावलां एक रोहन हरमलकराचो लागचो इश्ट म्हणून हिंचे पार्टयेचो हो हिंचे पार्टयेक सपोर्ट करपाचो ताज्या बद्दल हांव उबो रावंक ना हांगा. आनी ह्यो 8 तारखेर विमेन्स डे हो दीस मनोवपाक आयज ताणें थरयलो आनी सगल्या आमच्या बायलो आमच्यो बायलो गोलतीना बिलीच्यो सामातीज दिवारच्यो आनी बायल्यो आयल्या तांकां सगल्यांक तुमकां बरे दीस आवंड येता कित्याक तो तुमचो दीस विमेन्स डे. जेन्ना रोहनाक हांगा तुळशीदासान उलोवप केलो की ताका निवडून दितले ताणें सांगूंक ना म्हाका तो इलेक्शनाक बसता हो बसना पळय तो तें लोक थरयतले आनी ताका लागशीन तर पळयत सारको लागीं पळयत विस्त मारून हो म्हजो इश्ट एक सोशल वर्कर म्हणून फुडें सरलो. आनी जेन्ना लॉकडावन जालें लॉकडावन जातूच लोकांचे हाल जाले, कोणा कडेन हा ताजे हाल जाले आनी कोणा कडेन ना पळय ताजे चड हाल जाले. तेन्ना आमकां एक उलो मारलो आमी उलो मारलो रोहनाक. रोहन आयलो मिटींग घेतली आनी सांगूंक लागलो कितें करया आमच्या लोकां पासत. तर ताका सांगलें लोकांक मातशें कितें तरी पावय तें आपणाचेर सोड म्हणून आलो. आनी ताणें अशें कितें कोणाक कितें सामान जाय कितें जाय नाका पळय पयशे आहा मात सामान मेळना स्टोर बंद लोक भायर सरूंक जायना. ताणें प्रत्येक घरान जावं गोलतीनावेली जावं मालारा प्रत्येक घरान कोणाक बेबाद दोन नासतना कोणाक धर्माच्या मनशांक सिलेक्ट करून नासतना सगल्यांक वांगडा घेवन
फुडें सरलो आनी ह्या लोकांच्या घरांनी कितें फूल ना पागडी दिली. हाका म्हणटा लिडर. कित्याक जेन्ना लिडरशीप आसता एका मनशाक ताणें सगल्यांक घेवन फुडें सरूंक जाय. हांगा यू शूड नॉट डिफरन्शिएट ऑन रिलिजियस बेजीस. रिलिजन इज अ पार्ट ऑफ युअर लायफ. तें तुज्या घरा कडेन दवरूंक जाय. तुजी जात कात सगळें घरा दवर. तूं मनीस कहो वावर आनी तें रोहनाक क्वॉलिटी आहा. ह्यो क्वॉलिटी पळय हांव उलयलां त्यो रोहनाक आहा. आनी तुमकां आनी सांगूंक नाका, फाटल्या दिसांनी इंटरनेट 100 भुरग्यांक ताणें फ्री दिलें. लॅपटॉप दिले. कोण आयलो तो म्हणलो आमच्या कडेन घोडो ना भुरग्याक घेवन. कितले? उमके लॅपटॉप जाय. डन. पळय जायते कडेन बॉल्सान पयशे आसता. मात बसीची तिकेट काडटा तेन्ना तो बॉल्स दामून दवरता. मात हांगा एक मनीस आहा, हांव नोको ताजे कडेन कितले पयशे आहा ते हांवें मेजूंक ना. मात उदार मोनान काळजान कितें प्रॉब्लेम जाला हें घे चल खोशी वच. ही वॉन्ट टू सी अ स्मायल ऑन एवरी पर्सन्स फेस. आनी जेन्ना रोहन बाब हो लोक थरयतलो तूं इलेक्शनाक बसचो वा ना बसचो, आनी हो लोक थरयतो ह्या लोकां बारी मारियो पिंटोय आसतलो. तुका सांगता रोहन बाब की आमचो आशिर्वाद आहा तुका, ह्या लोकांचो इम्पॉर्टंट लोकांचो आशिर्वाद. आनी तुजे कितें विचार आहा ते आमकां गोमय आनी लोक थरयतलो तुज्या वयर. म्हाका ही संदी दिली तुमच्या मुखार उलोवपाक. आनी चड करून आमची ही आयज मुखेल पावणे आयिल्ले आहा बाय उशा. म्हाकाय खोशी भोगली तिका लागच्यान पळोवपाक. तर सगल्यांक तुमकां ऑर्गनायझरांक चड आनी चड देव बरें करूं. गॉड ब्लेस यू ऑल. जाणी आतांच पिंटू बाबान जशें म्हळें की लॉकडावनाच्या सारख्या कठीण काळात सगळ्या समाजाक मदत केली आणि आज सुद्धा ते तुमच्या बरोबर, तुमच्या फाटल्यान न्हय तुमच्या बरोबर आसात अशें रोहनबाब हरमलकर तांचें भाशण आयकूंक सगळे जाण उमळशीक तुमकां आसतली, उत्सूक आसतले. हांव सगळ्यांच्या वतीन तांच्या लागीं मागता की एक तरणाटो म्हणून जागतीक महिला दिसाच्या निमतान आयोजीत ह्या महिला सन्मान मेळाव्या भितर आपलें उलोवप करचें. आमी नेवे मनीस मायकार अशें स्टँड जावन उलोवपाक, ताका लागून कितें जर आमचे कडेन चुकलां जाल्यार आमकां तुमी माफ करा. कित्याक तुमी आमची गांवच्यो भयणी आनी तश्योच आवयो जमलेल्यो आसा. हांव मागता की आमच्या दिवाडच्या गांवांत जायती उदरगत जातली तुमकां लागून, महिलांक लागून स्पेशली. आनी हो महिलाचो जो आमी प्रोग्राम आयज आयोजीत केल्लो आसा कित्याक लागून की आमकां ह्या गांवांत जायते लोक येवन सांगून वयता पूण आमच्या महिलांक पासत कांयच प्रोग्राम जावं कांयच तांकां फायनान्शियली सपोर्ट मेळना. हांव तुमकां येता त्या थोड्याच दिसांनी फायनान्शियली सपोर्ट करतलो, तुमचे प्रोग्रामूय करतलो आनी आमचे गांव, आमचो दिवाडचो गांव, आमी सुंदर गांव, आमच्या गांवाचें नांव आमी वयर काडुया. अशीच आमी सगळीं एकठांय आसची आनी अशीच तुमी एकठांय रावा. आयज तुमी जमल्या कारणान खूब म्हाका बरें दिसलें की इतकी महिला आमच्या दिवाडेन आसा खंय म्हाकाय दिसली. कित्याक लागून केन्ना केन्ना सगळीं आपल्या आपल्या कामांनी बिजी आसता. आयज तुमी मुद्दम आमची ताई येयल्या म्हणून तुमी ताईकूय पळोवंक येयल्या आनी म्हाकाय पळोवंक येयल्या. ताका लागून की म्हाका 2 उतरां उलोवंक दिल्या कारणान हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयज आमचे कुमारजुंयेचे बाबू आनी तसोच रंगनाथ कोळकर आमचो डेप्युटी सरपंच, तसोच आमचो मुस्ताक बाग आमचो भाऊ, आमचो प्रशांत भंडारी सगळे हांगा हजर आसा. तुमी म्हाका लागून मुद्दम टायम काडून येयल्या कारणान तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमकां जायतो हांगा महिलांनी सपोर्ट केल्लो आहा आयच्या दिसा. तुमकांय सगळ्यांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या कडल्यान कितें जर वांकडी तिकडी कितें सेवा जाल्या जाल्यार आमकां माफ करचें तुमी. आनी हांव हें सांगूंक सोदतां की
येता त्या थोड्याच दिसांनी हांगा तुमकां लागून कुकींग प्रोग्राम या आनी कसले शिवणेचे प्रोग्राम हांगा जातले. हे आमचे हॉल आहा ह्या हॉलान जातले अशें हांव तुमकां आश्वासन दिता. आनी म्हाका 2 उतरां उलोवंक दिल्या कारणान चडान चड देव बरें करून. थँक्यू. आपापल्या पद्दतीन समाजसेवा केल्ली आसा, लोकांक मदत केल्ली आसा आणि प्रामाणीकपणान आपलें काम केल्लें आसा. अशा कांय कर्तृत्ववान बायलांचो हांगा महिला दिसाच्या निमतान सत्कार जाता. कित्याक हांच्या कडल्यान प्रेरणा घेवन मोटिवेशन घेवन परत नवी पिढी जी आसा ती अशीच वर्च जातली, सरपंच जातली, डेप्युटी सरपंच जातली आनी फुडल्या लोकांक आनी चडान चड लोकां मेरेन पावतली तांकां मदत करपाक. सो तुमच्यो ताळयो हे सगळे सत्कार सोंपसर थांबपाक जायना. ह्यो सगळ्यो कलाकार ज्यो आसा, लोककलाकार, ते फुगडी, धालो, हे सगळे प्रकार खूप बरे भशेन तो सादर करतात आणि फक्त आपल्या पुरतेच सादर करनात तर नव्या पिळगेक सुद्धा ह्या लोककलेचे गिन्यान त्यो दीत असतात.
जोरदार ताळयो मारियाबाई खातीर. खरें तर सगळ्यान पयलीं म्हाका रोहनाचे आभार मानपाक जाय, कित्याक खंयसर तरी ताणें आयज हांगासर एक दिवाळेची धूव ह्या नात्यान म्हाका हांगासर आपोवन हो सन्मान दिल्लो आसा. आनी हो एक्चुली धाकटुलोच भुरगो म्हणटा हांव. ह्या भुरग्याक ही याद आयली की आयज सगळ्या ह्या महिलांक, म्हणजे एक आमच्या गांवचो भुरगो आनी ह्या भुरग्यान आयज म्हाका दिसता 50 आणि त्याच्यापेक्षा जास्त महिलांचो सन्मान, वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत वावुरणाऱ्या महिलांचो सन्मान तेणें केल्ले आसात. ही बरी गोश्ट आसा. हांव रोहनाक इतलेंच सांगूंक सोदता की आयज तेणें जो हो उपक्रम आयोजीत करून महिलांक जो सन्मान दिल्लो आसा, म्हाका दिसता तुका सगळ्यांचो आशिर्वाद हो डेफिनेटली मेळटलो. आनी आयज खुबशे जाणांनी उलोवनूच दाखयल्लें आसा की तुमकां तेंचो आशिर्वाद आसा म्हणून. 8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिना निमित्त आयोजीत हो कार्यक्रम. आमकां खबर आसा की 8 मार्चाक आंतरराष्ट्रीय महिलांचो दीस आसा. आनी ह्या दिसान आनी त्याच्या नंतर खुबशे दीस आमी महिला खातीर वेगळे वेगळे कार्यक्रम करता. तितून मागीर महिलांचो सन्मान आसतात, आमी नाचता, खुबशे कार्यक्रम, कॉम्पिटिशन आसता, वेगळे वेगळे आसतात. पण आमकां कळपाक जाय की हो 8 मार्च हो महिला दिन आमी साजरो कित्याक करता. कित्याक करता हें आमकां खबर आसा, चडशे जाणांक खबर ना. 8 मार्च वर्सान वर्स येता, 8 मार्च वता. पण म्हाका तरी दिसता की 8 मार्च हो एकूच दीस महिलांचो न रावता आमी 365 दीस महिलांचे करपाक जाय. 365 दीस महिलांचे आसपाक जाय अशें म्हाका तरी दिसता. 8 मार्च हो महिला दिन कित्याक सेलेब्रेट करता जाल्यार आमकां खबर आसपाक जाय आमचो देश स्वतंत्र जालो 1947 सालान. पण तेज्या पयलीं अमेरिका आसूं, इंग्लंड आसूं, म्हणजे UK आसूं किंवा फ्रांस आसूं, सगळे जे देश, बरे देश जे असले, ह्या देशान सुद्दां महिलांक खंयसरूच सन्मान नासलो. महिलांक खंयसर तरी वोटींग रायट नासलो, महिलांक अधिकार नासलो. आनी महिलांची जी म्हणजे इवन काम करता तेन्ना आमकां पासून खबर आसात की महिलांक हो अर्दी सॅलरी दिली वताली. म्हणजे हांव हांगासर दिवाळेचे असल्या कारणान म्हाका खबर आसा की शेतान जेन्ना पासून कामाक वयता जाल्यार मनशाक एक पुरुश कामगाराक जर 100 रुपया दिले जाल्यार महिला कामगाराक 50 रुपया दिले वता. अशा अन्याया विरोधान लडपा खातीर अमेरिकेन 8 मार्च 1908 एक व्हडलें म्हणजे जन आंदोलन केलें, महिला आंदोलन केलें. आनी त्याच्या नंतर दुसऱ्या वर्सा 1909 म्हणजे 8 मार्च 1909 अमेरिकेन डिसायड केलें की हो महिला दिन आसचो म्हणून. आनी त्याच्या नंतर 1911 UK आसूं किंवा फ्रांस आसूं हेंच्यांनी डिसायड केलें की 8 मार्च हो आंतरराष्ट्रीय महिला दीस आसचो. आनी त्याच्या नंतर आमी पळयता की हो 8 मार्च हो आमी महिला दिन म्हणून सेलेब्रेट करता. आनी त्या दिसा महिलांचो असो खुबशे म्हणजे मान सन्मान केलो वता. पण आयज हांगासर आमी पळयतात की रोहनान खुबशा महिलांचो हांगासर सन्मान केलो आसात. ते एक्स पंच आसूं किंवा वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांत काम करणारी आमच्यो महिला आसूं. आमी एक काळ असो आसलेलो की सगळे जाणां म्हणटाली की महिला कितें करतले, रान वाड कोयर काड इतलेंच आमकां काम आसता. कितें करप, भुरगीं जालीं भुरग्यांक पळोवप आनी घराचो काम करप. ऑफकोर्स तेवूय आमी काम करपाकूच जाय. महिला घरांचें काम करून भुरग्यां बाळांक सांबाळूनय काम करपाक जाय. पण आयज आमी पळयता की प्रत्येक क्षेत्रांत महिला ही फुडें सरलेली आसात. आयज हो सत्कार दाखोवन दिता की महिला ही प्रत्येक क्षेत्रांत फुडें सरलेली आसात. ती घरूय सांबाळटात, भुरग्यांकूय सांबाळटात, भुरग्यांचें सगळें करताय आनी दुसऱ्या क्षेत्रांनी ती फुडें सरलेली आसात. हे खुबशा महिलांनी आमकां दाखोवन दिल्ले आसात. इथे मला रोहननी बोलवलं प्रमुख पाहुणी म्हणून मला तुमचे आभार मानायलाच पाहिजे. काय झालंय, मी डेहराडूनला जाऊन आले, तिथे खूप थंडी होती. ते शूटिंग करताना मला खूप त्रास झाला, म्हणून माझा आवाज घाणेरडा येतोय, तर हसू नका, पहिल्यांदाच सांगते. तर मला इथे त्यांनी प्रमुख पाहुणी म्हणून बोलवलं
आता मला प्रमुख पाहुणी म्हणून बोलावल्यानंतर मला त्यांचे आभार मानायलाच पाहिजे. पण काय आहे, मी प्रमुख म्हणणे इतकी काही मोठी बाई नाही आहे. नुसतं मी नाटक सिनेमात काम करते म्हणून तुम्ही मला जास्त मोठी समजता, तर मी मोठी नाही आहे. मी तुमच्यासारख्या म्हणजे तुमच्यातल्या या बायका किंवा माझ्या आजूबाजू बसलेल्या ज्या माझ्या मावश्या आहेत, काक्या आहेत, वहिन्या आहेत, ताया आहेत, त्यांच्यासारखीच मी एक सर्वसाधारण बाई आहे. आता मी कलाकार म्हणजे काय, मी नाटक सिनेमात काम करते, पण तुमच्या घरामध्ये बघा, तुमची आई मस्त जेवण करते म्हणजे जेवणाची कला तिच्याकडे आहे. तुमची आजी सुंदर रांगोळी काढते किंवा ओव्या म्हणते म्हणजे ती सुद्धा एक कलाकार आहे. आम्ही कोणी असामान्य व्यक्ती नाही, तर प्रत्येक सामान्य व्यक्तीमध्ये एक असामान्य व्यक्तिमत्व दडलेलं असतं. तुम्ही सगळ्या बायका इकडच्या प्रमुख पाहुण्या आहेत असं मी समजते, कारण माझ्या समोर आता इतक्या बायकांचा सन्मान आमच्या रोहननी केला. खरंच रोहन या माणसाला मी आज बघितलं. त्यांचं नाव फक्त मी व्हिडिओ करताना वाचलं होतं, पण एक माणसाचं दिसणं किंवा त्यांना बघितल्यावर त्यांचा ॲपिअरन्स बघितल्यानंतर हा माणूस किती चांगला आहे हे मला तिथे कळलं. एअरपोर्टला जेव्हा मी ह्यांना बघितलं, त्यांच्या मिसेस, त्यांचा बाबू सगळे होते, आणि तिथेच कळलं की हा माणूस अत्यंत साधा सरळ आहे. आणि आता इतक्या लोकांनी त्यांचं वर्णन केलं तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की मला जे वाटलं ते खरंच आहे. तर मला एवढंच वाटतं की तुम्ही सगळ्यांनी रोहनला मदत केली पाहिजे, त्यांच्या पाठीवर हात ठेवला पाहिजे, तुमचे सगळ्यांचे आशीर्वाद त्यांच्या पाठी पाहिजेत. सगळ्यांच्यासाठी धावणारा, सगळ्यांसाठी वळवळणारा हा माणूस आहे, तर त्याला कधीही एकटं पाडू नका. तुमच्या गावासाठी तो तडफडतोय तर तुम्ही त्याच्यासाठी तडफडा. तुम्ही त्याला तुमचा हात द्या, तुमची साथ द्या, त्यांना एकटं कधी सोडू नका, कारण अशी देव माणसं सगळीकडे मिळत नाहीत. म्हणून मी मगाशी हसले, कारण जेव्हा त्यांनी बायका म्हटलं ना, म्हणून मला म्हटलं अरे बापरे, रोहनला बायका, कारण तो माणूस वाटलाच नाही असा. मग असं का बोलले म्हणून मी हसले. पण अत्यंत चांगला सज्जन मला तरी वाटलाच बाबा, सज्जन माणूस. आणि सज्जन सांगावं लागत नाही, त्यांच्या देहबोलीतून कळतं. एखाद्याची नजर घाणेरडी असते ती बाईला बरोबर कळते बघा. समोरून येणारा माणूस मला धक्का मारणार की नाही हे बघितल्यावर कळतं. तसा माणूस सज्जन आहे त्याच्या डोळ्यात कळलं. आज पहिल्यांदाच बघितलं मी, आणि इतके लोक बोलले, त्याच्यानंतर शिक्कामोर्तब झालं की रोहन देव माणूस. त्यांनी सगळ्यांना केलेली मदत, सगळ्यांच्या वेळेकाळेला धावणारा. त्यामुळे मला असं वाटतं, मी आता इथे आलेच आहे, तर मला असं वाटतं की त्याला एकट्याला सोडू नका. तुम्ही सगळ्यांनी त्याच्या पाठीशी उभे राहा. देव तुमचं बरं करेल, त्याला एकटा सोडू नका. एवढं बोलून मी माझं भाषण संपवते.
देव बरें करूं. सुंदरशें सुवाळो चालू असताना भावपूर्ण असो सुवाळो एक अस्तुरेचेर कविता सादर करता.